Nanti kamu tidur ya, masih tinggal. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे हृदयच्या बाबा म्हणिनो तो निवास साका आमची मोदलो देवान आपणाक जाय म्हूण आपणाशी आपोवन व्हेलो आमची मोदलो ताका काडलो म्हूण आमी दुखी जाल्या पूण तो सर्गीचो बाप आमकां उलो करून म्हणटा कोस सोंसतेल्यानो वचोन भोगतेल्यानो म्हजेशी येयात हांव तुमकां समाधान करतलो हांव तुमकां विसो दितलो तरी आमच्या दुखांत ताची गोठे आमकां मेळूं आनी हे दूख क्रिस्ती मनान आमी सोंसूं त्याच बरोबर आमच्या बाबा खातीर आमी आतां सर्गीच्या बापाक प्रार्थुया Sorvespor तुमचे सवे आसो प्रार्थुया सोर्वेस्पोरा काकुतीन आमची मागणी आयकून घे तो निवास तुझ्या चाकराच्या आत्म्यांक ह्या संवसारांतलो भायर सरूंक तुवें फरमायलाय ताका स्वर्गेच्या सुखाक पावय
आनी तुज्या भक्तांचो सांगाती कर क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ह्या कुटुंबाक मरणा वरवीं दूख जाल्या बुजवण आनी घोटाय मागुया काकुतीच्या बापा आनी सोर बुजवणेच्या देवा तूं सासणेक मोगान आमची जतन करताय आनी मरणाच्या काळोखांतल्या आमकां जिविताच्या उजवाडान पावयताय दुकान सुस्कारतेल्या तुज्या चाकरांचेर तुजी दिश्ट घाल म्हूण आमी खालतेपणी प्रार्थता सर्वेस्परा जाव तूं आमचो आसरो आनी व्हड आनी ह्या दुखाच्या काळोखां आनी विलापांतान तुज्या मुखामोडाच्या उजवाडाक आनी शांतीक आमकां उबार तुज्या पुतान आमच्या सुम्यान आपूण मरून आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून आमी ताचे सोशी दामोशी कर आनी ह्या विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतलीं सोर दुखां पुसून वेतली तुय आमच्या बाबा कोणे आमकां एकवटाय क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सासणाचो विसो सर्वेस्परा ताका लाबोय सगळी उभी राहत सुरुवातीपैकी आम्ही घेतलेली 3:40 स
पित्याचे दावी आमच्या सुम्याचे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाला भावा भयणीनो, तो निवास आयज आमच्या भावा पासत मागूंक आनी ताची मेलेली कूड मातयेक लावंक ह्या देव मंदिरांत आमी आयल्या. आमच्या भावाक कालच्या दिसा देवान आपल्या चोरशी आपूण व्हेलो. आपल्या गोरच्या सांगाता खुशालकायेन तो जियेलो. आपल्या आवय बापाची ताणें सेवा केली आनी आपल्या आवयक तिचे जाणटे पिरायेर धीर आदार दिलो. आपल्या दोगांय भावाच्या आनी भयणीच्या आनी ताच्या फामिलीच्या सांगातान आनी मोगान तो जियेलो. ताचो एक खेरीत गूण म्हटल्यार सायबिणीची लादायन कातार करपाचो आनी तो आपलो ताळो उबारून सायबिणीची लादायन गावंक सदांच फुडें आसलो. तेच परी आमच्या कॉपेलांत नोवेना आनी पोरबे समोयार मीस जाल्या उपरांत हावजी करूंक सगल्यांक खुशाल करतालो. शेजारा सामाराचे जाता ते परी आपलो आदार दितालो आनी तांच्या सुखा दुखांत वांटो घेतालो. पिडेतपणान जायती दूख तो सोंसतालो, खरो पूण दुसऱ्यांक दाखयनासलो. आयज तो संवसाराक ओंतलो, खरो पूण एका नव्या आनी सासणीक जिविताक तो जल्मलो. जेजू म्हणटा पुनर्जीवनपण आनी जिवीत हांवूच. जी म्हण म्हज्या भावांत ठेवता ती मेली जाल्यार जिवी आसतली. हेच बरवाशेन टॉनी जियेलो. ताच्या मरणांत आमी दुखी जाल्या, पूण जेजूशी बरवाशी उतरांत आयकून आमकां बुजवण मेळटा. तर जेजूच्या पुनर्जीवनपणांत ताका वांटो मेळूंक आनी तांच्या दुखेस्त फामिलीक बुजवण फावो जावंक ह्या मिसांतल्यान बापा लागीं मागुया. आमच्या बाबाचे गूण आमी ओळखून घेतल्या आनी आपलो ल्हानसो वावर धंदो करून दिसते मारून तो आपल्या उदार पसंत करतालो. आनी ह्या वावरांतल्यान आनी आपल्या जिवितांतल्यान ताणें देवाक मोहिमा दिली. आतां तो सासणांक देवाक भोगूंक पावो म्हूण कालतिकाये मागुया. आनी आमची भेट देवाक मानता तसली जावं आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातके सोयकार देवा आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनाची तोंडान सारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासवाक ताणें सदांचा पार कळे सगळ्या देवतांक आनी भोवतांक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोल पवित्र देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. So
दिवंक तुजो केलें गूण म्हूण आमी सोत मानता. कालच्या दिसा तुवें तो निवास आमच्या बाबाक ह्या संवसारांतलो आपोवन मेलोय. तुजे बाबार्थ आनी बोरमासो धरून तो जियेलो. तो सासणाचें सूख मोगूंक तुज्या गोपान ताका घे म्हूण कांतेपणान आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सुम्याक तुज्या पुताक जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सानवाईच्या पुस्तका वेले वाचप. आपलो काळ भरचे आदी पर्यान सगळी मनीस मरत तर ताका विसो मेळटलो. खूब वर्सां जियेलो म्हूण मनशाक अदीक मान मेळना. लांब आव वर्सांनी मेजिनात. जाणवाय हीच मनशाचे धवे केस. निर्मळ जिवीत हेच म्हातारी पिराय. तो देवाक मानूंक वावुरलो आनी देखून देवान ताचो मोग केलो. पातक्या मदें जियेता आसतना ताका वयर उबारून व्हेलो. खोटेपणान ताची जाणवाय खोटायना जावं वो घातकेपणान ताचो आत्मो खोट्या मार्गार पावयना जावं ताका वयर उबारून व्हेलो. कित्याक खोट्यापणाची बुलोवणी बरें तें लिपोवन दवरता. खोल बंदोवण्यो नेणटे काळीज कुसयतात. थोड्याच काळान संपूर्णायेक पावून ताका लांब आव मेळ्ळें. ताचो आत्मो सर्वेस्पराक मानवलो देखून ताचे भोंवती वसतल्या खोटेपणांतलो ताका रोखडोच व्हेलो. लोकांन हें पळयलें पूण तांकां कांय समजलें ना. ती समजूक पर्यंत कबूल नासली की देवाची कृपा आनी काकूट ताणें वेचून काडलेल्यांक दवरलेल्यो आसा आनी तो आपल्या भक्ताची राखण करता. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. सगळीं म्हणया सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटोच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. जबाब सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. आमी पावल्या जेरुसलेम. तुज्या दारवट्याचेर आमची पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. मजबूत एकूच बांदावलीचेर अशें बांदून काडला आमचे जेरुसलेम. थंयसर कुळां सोडून येतात. सर्वेस्पराची कुळां ती. जबाब सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. सगळींच म्हजी भाव भयण आनी इश्ट देखून अशें मागता शांती तुका. सर्वेस्पर आमचो देव हांगा तिकान करून आसा देखून तुका बरें मागता. जबाब सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. उपकाराक सगळीं उबी रावया. Salve,
आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमचें काळीज उचांबोण जावं नाये. जसो तुमी देवाचेर विस्वास दवरतात तसो म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापाच्या घरान पुस्कोळ सुवातो आसा. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां स्वाद तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो. आनी वचून तुमकां स्वाद तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलो. अशें जंय हांव आसा थंय तुमी आसतल्यात. आनी जंय हांव वेता ती वाट तुमी जाणात. तोमासान ताका म्हणलें, सायबा तूं खंय वेताय तें आमी नोकळो, तर वाट कशी जाणा जातल्या. जेजून ताका जाप दिली, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बोगोर म्हजे वरवीं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. प्रिदेच्या बाबा म्हणिलो, आयज टोनी वास ह्या आमच्या बाबाक निमणो आदिवस करूंक आमी हांगासर ताची कूड घेवन ही बॅग ताचे खातीर भेटोवंक आनी ताची कूड मातयेक लावंक आयल्या. जिवीत आमकां देवाचें देणें आनी हें जिवीत कोणास वर्सां वयर टोनी आमचो भाव जियेलो आनी आपल्या जिवितांतल्यान आपले दिल्ल्या गुणा वरवीं ताणें देवाक मोहिमा दिली. आनी सायबीण मायची ही भाशेन हो पुरसांची आनी लादिनीची भोगती ताका आसली. कोणागेर आमी लागीं आसा जावं घरान जावं पुरसा लागीं ताका आपयताले. आनी तो कांय बरे भाशेन देवान दिल्ल्या गुणा वरवीं ही लादीन करतालो. तशेंच आमी पळयलां आयकलां कपेलां सद्दां नोवेनांक तो हाजीर आसतालो आनी नोवेनांनी वांटो घेतालो आनी हावजी करतालो. आनी हावजी करता आसतना सगळ्यांक आमकां हांसून खेळून मारतालो. ताका एके भाशेन हांसोवपाची एके भाशेन ताका बोड आसलें. हावजाचें नांगर काडटा आसतना कितें कितें म्हणटालो आनी कितें कितें एक एकदां आमकां हांसयतालो. आनी हे भाशेन तो आपल्या जिवितान ल्हानसो धंदोय करून जावं ताचे लागीं व्हडें आसलें कांय नुस्तें मारून एके भाशेन ल्हानसो आपलो दिसपट्टो त्रास सोडटालो. तर हें सगळें ताचें जिवीत दर्याशी आनी दर्याच्या लागीं पोटाशी जालें. पूण उरपेन मोगान वावुरलो आनी मेंढरोय घेवन चडसो थंयसर तो आसतालो. आनी मेंढरोय ताका ताच्या वावर धंद्यान सांगात करतालो, मोजोर दितालो. तर आयज स्टोरी आमची मदीं ना. देवान ताका आपोवन व्हेलो. ताची गॅरंटी थोडीच दिल्ली पूण तरी देवान ताका आनीक थोडो काळ दिलो. कित्याक ताणें आपलें जिवीत बरें करूं येतालें पूण ह्या बऱ्या जिवीत ताणें एके भाशेन सोऱ्याक लागून घडये आपलें जिवीत इबाडलें. तरे भाशेन आयज हें मरण आमकां शिडकायता. आमचें जिवीत देवाक मानता ते भाशेन जियोंक जाय. आनी आयची जाणवायची पुस्तक म्हणटा कसलें जिवीत आमी जियोंक जाय. जिवीत कितली लांब हांव जिवीत जियेलें, जायतीं वर्सां जियेलें हाचेर धरलेलें ना. पूण आमचें जिवीत एके भाशेन माथारी पिराय न्हूच धवे केंस पूण आमचें निर्मळ जिवीत देवाक मानता ते भाशेन जियोंक वावरूंक जाय. हेंच आमकां एक एक मरण घडये आमकां शिडकायता.
हेच निर्मळ जिवीत जियो देवाक मानता तसले जिवीत जियो मनशाचे सेवेक भेटयलोले जिवीत जियो आनी हे तरेन ह्या जिवितांतल्यान आमी देवाक महिमा दिवं जावं जिवीत जावं मेलोनी आमी सगळीं सोम्याची क्रिस्तांव मनीस जियेता जाल्यार सोम्या खातीर जियेता मोडटा जाल्यार सोम्या खातीर मोडटा अशें भागून हांव रोमकारान बरोवन आमकां सांगता तर आमी जबाब दिला आयज देवाच्या उतराक सर्वेस्वराच्या घरा संतोशान वचुया थोड्या निमाण्याची दिसांनी तोनीक जोडे जायते कोस दूख भोगली आसतली हे पिडेची आनी ह्या खातीर तोणीन बडे दूख कोस सोंसले आनी त्याच बरोबर ताणें सोंसले आनी ताचो वेळ पावलो तेन्ना देवान ताची काकूट केली देवान ताका पळोवन गेलो तर सर्वेस्वराच्या घरा संतोशान वचुया आयज ताका बॅड लावन नेमिसाची बॅड पेटोवन सर्वेस्वराच्या घरा संतोशान ताका आमी धाडटा तोच सर्वेस्वर ताका घेतलो कित्याक आयच्या शोक वर्तमान ताणें म्हणलेलें आसा हांवें तुमकां सांगलां स्वाद तयार करूंक येता देखून म्हटलेलें आसा कोण भाशेन ही स्वाद हांव तुमकां तयार करूंक येता तुमचें काळीज उचापड जावं नये तुमी देवाचेर विस्वास दवरला तसोच म्हजेरूय दवरात जेजू आपल्या शिसांक सांगता सायबा तुपूय येताय ते आमी नोकरो अशें तोमास म्हणूंक लागलो आनी जेजून तोमासाक म्हणलें हांव जावन आसा वाट सोत आनी जिवीत कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं तर आयज जेजू ताच्या जिविताची वाट ताच्या जिविताचें सोत आनी ताका सासणीक जिवीत दिवंक ताका आपोवन गेला तर एके वाटेन देवाक ताच्या देण्या पासून दिनवासुया दुसरे वाटेन गुणे वस्कोतायेक लागून चुकला देवाची काकूट ताका मागुया आनी हे वरवीं आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें करून जिवितांतले गूण देवाक महिमा दिवंक मोपूंक आनी हे भाशेन आमचें जिवीत नितळ निर्मळ जियोवंक आमकांय जोडेकल्याक ताच्या जिवितांचेर नदर घालून आमचें जिवीत देवाचे येवजणे प्रमाणे देवाचे खुशे प्रमाणे देवाच्या आज्ञा प्रमाणे नितळ निर्मळ जिवीत जियोवंक करपा मागुया Oh
परसे जाऊन मागा सोर्बेस्पोर आमच्या कोणगड्या बापा तुझ्या पुता टोनी वास हाचे सडवणे पासून आमी तुका एक बलिदान समर्पिता जेजू आपलो सडवंडार म्हणून ताणें संवसारांत मानून घेतलो तर तो ताका दयाळ सुबेदार कसो आतां मेळूं म्हूण नम्रतायेन आमी तुजे लागीं मागता त्याच क्रिस्तांक आमच्या सुम्या वरवीं सोर्बेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां भरुया सोर्बेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून येदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन पोस्ट मरण सोसूंक वयचे आदी ताणें मुडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची
तेच पोरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान 3 वाजलो ती आपल्या शिसाक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियात ही म्हज्या रोगताची कांस नव्या आनी सासणीक कोराचे रोगत पातकाचे बोगसणी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोतले हे म्हज्या कुडासा कोरा Bawartaso gut porgotuya आमी भक्ती कोणीक ग्रास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची कांस तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका तीन वाजता आनी जे तुजी कूण आनी रोगोच्यो तेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा के प्रितमेचे विस्तारलेचे पवित्र सभेचो ग्रास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलिप फेरांव कार्डिनल आमच्या गोडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय सर्वेस्वरा तुज्या साकरा तो निवासाची काकूट कर कालच्या दिसार संवसारांतलो ताका तुवें आपोवन मेलोय जसो पवित्र आसतना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवंत जावन पुनर्जिवणपणाचो मर्माचो धरून मेल्यार ते आमच्या बाबामणाची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडसडीत मुखां मोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मांडवी देवाची माई सांगाती तिजो पोती भाग्यवन सुजे भाग्यवन धर्मदूतां आनी सोडकाडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटोवनी तांच्या सांगाता तुजी महिमा खावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व वेदार बापा सर्व नोन आनी वैभव तुमकां सासणाच्या सासणा ह्या संवसारांत कोणूच रावूंक येवंक ना कांयच आमी घेवन येना आनी कांयच आमी घेवन वचना खबर आमच्या जिविताच्यो बऱ्यो कोरल्यो जे आमकां सासणाचे जिविताक फायद्याच्यो तर आमचें जिवीत देवाचे मोहिमेक मोकलेलें करूंक आमकां सगळ्यांक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाचो आदार आमकां मागुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक दोशीता तशी आमची पातकां बुडोस आनी आमकां काळजेन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्वरा सर्व वायटांतले आमकां निवार
Doya koruniaci witam sławostajam Kandi, Sorgincha suka kanyamcha sorvondara. Jezu Chrysta cielniam kami pormaszanu atrektam, Dorangkam tuje udar kakutin, sor patantli sudoi, ani sor makantantli watai. Sumya Jesu Krista tuwe tuja dorm dutang muli, Tumka shanti dovortam, Mochi shanti tumka ditam, Amcha patkanchernoi, On तुझे पवित्र सवेच्या बाबांचेर दीस घाल आनी तुझे कुशे प्रमाणे तिका शांती दे आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजकोट चलयताय सासणाच्या सासणा सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात. ही देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटाती शैलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळी सुरवात दी सोन्या कनगरिताच्या म्हाका पावला पूण जेन्ना सुत्राक म्हाका बरें केल्यो केली. D34.
प्रार्थूया. प्रितीमोन बापा, ह्या आमच्या संवसाराच्या पयण वेळार तुझ्या पुताचे मांस आनी रगत आमचे वाटेचे जेवण जावंक तुवें दिलें. तर ह्या पवित्र जेवणाक तुवें बसलोले. दोनी आमच्या बाबाक सासणाच्या जेवणाक आतां बसय म्हूण आमी मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. A dear Uncle Tony was called by Almighty God to him yesterday. We all are saddened by his sudden death, but the words of our Lord promising eternal life to those who believe in him comfort us. We believe that he is now with the Lord in paradise. Uncle Tony was a simple and down-to-earth person. He was a devoted son to his parents and took care of his aged mother, Philomena, a loving brother to his brother Dominic and sister-in-law Melanie, and brother Francis and his sister Marta, and a caring uncle to all of his nephews and niece. He was always a jolly person and a good relation with all his relatives and neighbors. He was always helpful to his neighbors and others and was much sought after to sing litanies in the chapel, near crosses, or in houses. Not forgetting his helping hand, Melroy, Wilson, and Rita. He would also be the main person to organize fellowship, especially housing after our chapel novenas and feast mass. Uncle, you are not among us now, but you will always remain in our hearts. We pray to the Lord to grant you eternal peace and happiness. On behalf of the entire family, I thank our parish priest, Father Orlando Marcus, for celebrating this Mass and the funeral. I also thank the choir led by Sir Antonio Vello and Bosco for the melodious singing. A special thanks to Mr. Francis Fernandez, Mr. Manuel Diaz, and Mr. Joaquim Morero. Offering him help during his illness and arranging the funeral. We also like to thank Dr. Johnson de Costa and his entire team. We thank all the relatives, neighbors and friends for their help and sharing in our grief. Last but not the least, I thank all of you for coming from near and far, participating in this funeral Mass and praying for his soul. Thank you once again. Rest in peace, Doctor. Yeah, I will miss you a lot.
उबी रावया. मेल्ले कुणीक मातयेक लावचो कायदो बाबाटाचे चाली पोरमोणे पाळटना. दोनया देवाक विस्वासान प्रार्थुया. तोनी आमच्या बाबाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड. सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गात पुनर्जीवनपणान तो विनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भाग्यवंताच्या सौम्यांत मेळूं. अशें मोर्दांच्या झाडांतलो आनी पातकाच्या पासांतलो सुटोन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या मोळ्याच्या खांदार सासणेक रायच्या परिमोरान निरोन तरी वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगात ताका फावो जावं. सासनाचो विसो सर्वेस्पराक ताका लाबोय आनी रावताले प्रकाशाचेर पावय. भोव दयाळ बापा, तोनी आमच्या बाबाचो आत्मो आमी तुजे आदेन करता. जेजू ताय मेल्ल्या सगळ्या बरोबर निमाण्या दिसा जेजू सांगाता पुनर्जीवन तो जातलो म्हूण तीर बोरमाशान पातयेता. ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या चाकराक सोबार देण्यानी तुवें बोल्लोय. अशें तुज्या उदार मोनाच्या आनी क्रिस्तांताय भक्तांच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली. देखून आमी तुका दिन वाचता. सर्वेस्परा आमचे प्रार्थन तुका कुतीन मानून घे. तुज्या चाकराक सर्गेची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारान आजून आसा ती बावडटाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिवची कोर. अशें जेजू सवें पावून तुज्या सांगातारी आमच्या बाबा बरोबर आमी सगळीं सदांकाल जियो क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं. देवदूत तुका वैकुंठांत घेवन व्हरूं. तुज्या येण्या विणी रोग साक्षी तुका स्वागत करूं आनी सर्गेच्या जेरुजाल्या शारांत व्हरून पावो. शिमित्रीन वचपाक भायर सरुया आनी शिमित्रीच्या दाराशी रावया. R39.
या तुमचं काय झालं असं कधी या तू चल म्हाका सोया पत्तो येवपाची ना म्हाका बेला काय जायना रे तू चल चल या आता राव साईडिक राव चल म्हाका दिता संत्री ओके थँक्यू तूं भितर रावता न्हू हय ओके थँक्यू दिता मागीर तुका ना जाता जाता एक हातीन जाता तो निवास आमच्या बाबाक या जिवितांतलो आपणा सोडशी देवान आपयलो देखून मातयेची गेल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवोन जाल्लो जेजू आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या बाबाक सोम्याचे आधीन करुया सोमी आपले शांतीन ताका वेंगो आनी निमाण्या दिसा ताची कूड पुनर्जीवन करूं आमच्या बाबा पासत आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया ताणें म्हणलें हांव पुनर्जीवणपणांनी जिवीत म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यारूय जियेतलो आनी म्हजे ताय जियेता आनी म्हाका सत मानता तो सासणांक मोडचो ना लाजाराच्या फोंडांत रडलोय सुम्या आमची दुकां पुसून काड तुवें मेल्ल्यांक जिवोन केले आमच्या बाबाक सासणेक जिवीत दी आपले पाप रोट्टेल्या चोराक तुवें स्वर्ग बसायलोय आमच्या बाबाक तुज्या राज्यांत घे आमच्या बाबाक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली तुज्या भाग्यवंताच्या सोम्यान ताका एकठांय आमच्या बाबाक तुज्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान पोसलोय ताका तुज्या सर्गेच्या जेवणांक बसोय
आमच्या भावाच्या मोरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या भावार्थाचे बुजवणेन आनी सासणेक जिविताच्या बोरवाशान आमकां धीर दी. सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थना तुज्या मेल्ल्या चाकराची काकूट कर. आपल्या कोरण्याची शिक्षा ताका दिवं नाका कित्याक तुजी कुशी पाडूंक ताका मौन आसले. खऱ्या भावार्थान हांगा ताका भावार्थ्यांक ता एकवटालोय तेच परी तुजे काकुतीन स्वर्गी देवदूताच्या वरान ताका स्वागत मेळो. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं शासनाचो विसो सर्वेस्परा ताका लाभोय आनी जेजू वांगडा तुजे वेंगेन बोलेपणान सुखेस्त कोर. ही कूड आमी मातयेक लायतां जोडटे दिसा ती कोर जिवी पुनर्जीवन जेजू बरी तुजे मोहिमेंत पोट जोडून दी. ही कूड आमी मातयेक लायतां जोडटे दिसा ती कोर जिवी पुनर्जीवन जेजू बरी तुजे मोहिमेंत पोट जोडून दी. गोरची पयली माती घालात, फुडें येयात आनी गोरची पयली माती घालात. पोलीस ती संत्री निघाला ते पडला ना तुझ्या निघाल
बाबा शाण्या मस्त साईडीतल्या मस्त साईडीत
Thank you, Cynthia. Thank you. माझे यात्रा हमारी Cynthia. Gelo तुम सब रे. Yeah, that makes me yellow. That makes me boy with no head. This is story. I'm showing. Yeah? Yeah, no? Yeah, he was supposed to get ready to go over there and all. Afternoon they got me, morning we also taken there. Really? Oh, yes, okay. खाली